नमस्कार इश्टानो. देशभरात पळयत जाल्यार फाटले काही दिसांक प्रोटेस्ट चल्ला. ज्या तरेन थंय जंतर मंतरांक त्या बाबड्या भुरग्यांक स्टुडंट्स तांकां धरून झोड काडला, तांकां धरून मारला, बडयला, ते पळयत जाल्यार आनीक ही सरकार नाकाशी जाला. तांकां साथ दिवपाक आमची ऑपोजिशन पार्टी देवली. त्या ऑपोजिशन पार्ट्यांकूय पुलिसांनी धरले आनी कुशीक गेले. तांकां प्रति उत्तर म्हणून कॉर्डिनेटेड ही BJP पार्टीन देशभर कॉर्डिनेटेड काँग्रेसीचेर म्हणून प्रोटेस्ट काडला. आतां BJPन काँग्रेसीचेर प्रोटेस्ट काडून दोन तेंचे ऑब्जेक्टीव अचीव जाता अशें दिसता आमकां. म्हत्वाचो म्हटल्यार हे जे मेन मुद्दो चल्ला पळय नीट पेपर लिकाचो आनी रिफ्युजल ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकावंटेबिलिटी फॉर दॅट फेलियर, त्या मुद्द्या वयल्यान हांकां आतां डिस्टर्ब करपाक जाय, सायडीक व्हरपाक जाय, भटकोवपाक जाय म्हणून. आनी काँग्रेसीचेर तेंचे प्रोटेस्ट व्हरप म्हटल्यार तांकां पॉलिटिकल बेनिफिटूय जाता दिसता. पूण हें म्हत्वाचें म्हटल्यार कितें इश्टानो, हे आयसोलेशनान न्हू, गोंयानूच न्हू, हें कॉर्डिनेटेड चल्लां. म्हटल्यार हेड ऑफिसांतल्यान आमच्या हांगासर बसला पळय रिजनल ऑफिसरान, हे कर्मचारी मंत्री आमदार म्हणून वावुरता आनी मिरवातात पळय, हे मंत्री आमदार आमचे न्हू, हे थंयसरले हेड ऑफिसांतले BJPतले रिजनल ऑफिसांतले कर्मचारी हे. आनी तो आमचो CM चीफ मिनिस्टर न्हू, तो चीफ मॅनेजर. थंयच्यान इन्स्ट्रक्शन येता ती सगळी हांगासर तेणी एक्झिक्यूट करप आनी मदीं 4 आनी 8 हांगा थंय हात मारप. असले हेंचे धंदे. हे आमकां कळप गरजेचें की हेंचे धंदे कशे चलता ते आनी कितें कारबार चल्ला गोंयांत. सांगपाचें तात्पर्य म्हटल्यार आयज सकाळीं बाब रोहन खंवटेचो हो पोस्ट नजरेक पडलो. रोहन खंवटे बाब कितें सांगता तो पळोवया. वी स्ट्रॉंगली कंडेम द काँग्रेस पार्टीज इमॅच्युअर ॲक्ट ऑफ प्रोटेस्टिंग आउटसायड द रेजिडन्स ऑफ अ ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर. आनी हेंच्यांनी काँग्रेसीच्या ऑफिसाच्या भायर स्ट्रीट प्रोटेस्ट करून सामकी मॅच्युरिटी दाखयली न्हू. तशेंच हेंचे जर मिडिया बायट्स पळयत, भाशण दितना मिडियाचेर बीन पळयत जाल्यार मदींच उलयता म्हणपाक लागलो आमचो प्रायम मिनिस्टर खंय 100% निश्क्रीय करता खंय काम. सत्य तोंडांतल्यान येता म्हणून तर हे सगळे प्रोटेस्ट चल्ला न्हू देशभर. तशेंच म्हणपाक लागलो राहुल गांधी पप्पू म्हणपाक लागलो. आतां राहुल गांधी पप्पू काय ना तो वेगळो विशय, ते आमचे नॉट आवर इंट्रस्ट. पूण फाटल्या वर्सांनी काही वर्सां होच मनीस बाब रोहन खंवटे आमच्या मुखेलमंत्र्याक प्रमोद सावंताक पप्पू म्हणटालो. म्हटल्यार आपले जशे स्वार्थ जो आसा पळय तो सादतासो पळोवन तहे तो लेबल ते चेंज करता. निमाणी रोहन खंवटेच पप्पू जावन आसा पळय जाल्यार. तशें हे जे इमॅच्युअर ॲक्ट आहा पळय, सेम BJP प्रेजिडेंटूय सांगता राहुल गांधी इज एंगेजींग इन इमॅच्युअर पॉलिटिक्स खंय. आतां ती इमॅच्युरिटी तुमकां इतली आवडली की तुमी स्ट्रीट प्रोटेस्ट करूंक लागल्यात. पूण एके तरेन बरें, केन्ना तर संवय लावन घेयात. कित्याक इलेक्शन जालें काय तुमकां हें करचेंच पडटलें. जितले हे जास्त प्रोटेस्ट जाता पळय ऑपोजिशन पार्टे कडल्यान तितले एक्चुअली सगळ्यांक बरें आसता, जे काँग्रेस करूंक पावूंक ना. आतां करता कित्याक इलेक्शन लागीं पावल्लें आसा न्हू. तामू नायकाचें हें स्टेटमेंट मातशें इंट्रस्टींग दिसलें. नीट इश्यू शिफ्टेड टू अटॅकिंग सनातन धर्मा कॉन्स्टिट्यूशन खंय. ह्या परिस्थितीचेर पावचेच नासलेले जर एज्युकेशन मिनिस्टरान आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलेली, अकावंटेबिलिटी दाखयलेली आनी रिजायन जाल्लो जाल्यार. पूण ना, जावपाचें ना. लोक कितले कारणांय मारूं, रस्त्यार देव, तांकां मारतले पूण आमी रिजायन जावचे ना. हे तो तुमी काम करपाची पद्दत धरला पळय, नॉट गूड. कोणाकूच बरी न्हू ही आमकां. आनी सनातन धर्मा खंय तुमची संस्कारी पार्टी न्हू, कल्चर्ड पार्टी न्हू तुमची. भाजपाक तत्वां सांगताले तुमी काही वर्सां पयलीं. भाजपी स्लोगन आयकले तुमचे. आमकां मना पासून न्हू खरें सांगपाचें तुमकां म्हटल्यार दामू बाब आनी मुखेलमंत्री तो विश्वजीत राणे आनी हे सगळे 8 जाण, तेच्या पयलीं 12 जाण जे पार्टी सोडून गेल्लेले पळय, ते उतर वापरपाचें न्हू आमकां सारकें न्हू अशी चूड लागलेली की तुमकां तें म्हणपाचें म्हणून. पूण बायलां भुरगे बीन आमचो ब्लॉक पळयता, आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा सिविलायज रावपाक जाय म्हणून. आमकां तें तुमकां म्हणूंकशें दिसतालें खऱ्यांनीच
कित्याक तुमी कामात ती करतात, जागे विकतात, स्वताच्या फायद्याक लागून पार्ट्यो चेंज करतात, स्वताच्या फायद्याक लागून वावुरतात तुमी ते एक्चुअली ते नीम का पत्ता कडवा हे म्हणून जे स्लोगनींग ते बीन ते चेडू मनशाक मारपाक लायताले तुमी स्लोगन ते लज दिसूंक ना. संस्कारी पार्टी मरे. आनी फाटल्या दिसांनी हांवें हलकट म्हटलें तुमकां म्हणून म्हाजेर जे FIR करपी जी कंप्लेनंट आसलेली ती थंय क्रावडान सुशागाद भोंवता. हलकट म्हणत जाल्यार तुमचे सेंटिमेंट्स हर्ट जाता आनी ते उतर वापरपाक तुमकां गर्व जाले. घराय कडेन अशेंच एकामेकाक वापरतात काय कितें आवय बापायक बीन तुमी भुरग्यां वांगडा बीन उलयतना अश्योच गजाली करतात. संस्कार हेच तुमकां दिला. लज दिसूंक जाय तुमकां. संस्कारी पार्टी म्हणून तोंड घेवन दारान येतालेत मरे तुमी. आनी काँग्रेस हेपय मजा चल्ला. ते कितें सांगता मोर्चा अगेन्स्ट काँग्रेस खंय, शेल्टर अंडर काँग्रेस. इवन BJP नोज वेर टू टर्न वेन द स्टॉर्म हिट्स खंय. खरें तांकां जेन्ना MLA कमी पडटा तुमीच सप्लाय करतात न्हू. फकाणां चलयल्यात. हे तुमची जी नाटकां चल्ला पळय पॉलिटिशियन एक्चुअली तुमचो पॉलिटिकल क्लास न्हू आमकां सगळ्यांक मुर्खान काडटासो दिसता आमकां. आनी काडटात तुमी, दिसपाचें कांय ना. दीस इज अ फॅक्ट. लोकांक कळपाक जाय. पयलीं ते काल जे बायलां गेल्लेली पळय तांकां थोड्यांक विचारलें न्हू, बायलां जाणटे दादले खंयच्यान धरून येल्लेले तांकां हे प्रोटेस्टाक. तुमकां काका काकी आई आजी सगळ्यांक मान दिवन सांगता आनी म्हाज्या इश्टांक सांगता हो व्हिडियो मातसो तेंचे कडेन पावया कित्याक ही मॅसेज इम्पॉर्टंट. ही BJP आहा पळय ही पयलींची पार्टी उरलेली ना. की तुमी आपले बोल्सांतले काडून ही पार्टी चलयतालेत पळय ही ती उरलेली ना. ही आतां देशांतली न्हू जगांतली सगळ्यान व्हडली श्रीमंत पार्टी जाल्लेली आहा. फाटल्या 10-12 वर्सांनूच सत्तेर येवन. जर तुमकां जर तेन्ना 500,000 रुपया दिसावड्यो दिन हाडटा न्हू, डिमांड करा, नेगोशिएट करा, डिमांड करा की आमकां 5,000 जाय म्हणून. घेया. पयशे खूब आहा तेंचे कडेन. अशें कित्याक सवाय भितर तुमी काम करतात. रेट वाडला, इन्फ्लेशन खंय पावला पळय हेंच्यांनीच पावयला. मागा, डिमांड करा. तशेंच इलेक्शना टायमार जेन्ना हे येतले पळय तुमकां जर 5,000 दिता न्हू सरळ डिमांड करा. 5,000 कांय जावचें ना, 25,000 जाय म्हणून. गरज आहा तेंची तुमकां आतां. घेया पूण मतां मात घालनाका. आतां आमकां 5 वर्सांक एकदां हेंकां लुटपाचे जेन्ना वेळ येता पळय आमी सोडया नाका. कित्याक 5 वर्सांक हे आमकां लुटतात न्हू आमचें गोंय बीन विकून. सो नेगोशिएट करा. सवाय भितर स्वताक विकूं नाकात. आतां सुद्दां रॅलीक बिलीक वयता न्हू ते समोसा विमोसा तेजेर समाधानी जावं नाकात. सरळ मागा. 5,000 पेक्षा सकयल कांय ना. 5,000 दवरता जाल्यार फुडलें कितें तें उलोवया म्हणून. आनी बाकीच्या लोकांनी लेट्स टेक दीस इशू सिरियसली. ह्या पॉलिटिशनांक न्हू गोंय प्रायोरिटी करपाचो आतां वेळ येयल्लो आहा. एन्ड वी हॅव टू डिमांड दीस. वी हॅव टू एनफोर्स दीस डिमांड. इश्टानो आमकां हें करचें पडटलें एज वोकल वोटर्स. आनी आमी हें करया. कित्याक द क्वेश्चन इज अबावट अस, आवर फ्युचर, आवर चिल्ड्रन्स फ्युचर एंड आवर गोवा. विचार करा इश्टानो. देव बरें.